नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मणिपूर हिंसाचार प्रस्नावेल्यान राज्यसभा आणि लोकसभा पुराय दिसा खातीर स्थगीत. विरोधी पक्ष वांगड्यांनी केलें वॉकआउट. विरोधी पक्ष वांगड्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात घेतली भेट. प्रधानमंत्र्यांचेर हे विशीं सभागृहात उलोवप करपाचेर हाडचो दबाव केली मागणी. गुजरातच्या गांधीनगरात आयज सावन बायलां सशक्तीकरणाच्या विशयाचेर G20 देशांच्या मंत्रीस्तरीय संमेलनाक जाली सुरवात. प्रधानमंत्र्यांचे आभासी प्रणाली वरवीं जालें उलोवप. राज्याच्या अबकारी येणावळीत वाढ जायत आसा. मुखेलमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली माहिती. कोकणी विश्व संमेलन गोंयांत जावचे हे खातीर सरकार आसा प्रयत्नशील. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आणि आता खबरो विस्तारान. मणिपूर हिंसाचाराच्या प्रस्नाचेर विरोधकांनी केल्ल्या निशेधा उपरांत लोकसभा एका दिसा खातीर स्थगीत दवरली. आयज पयले खेपे स्थगीत जाले उपरांत दनपरां 2 वरांचेर लोकसभेची बसका जाली तेन्ना विरोधी वांगड्यांनी परतून ह्या प्रस्नाचेर सभागृहांत बोवाळ केलो. ते सभागृहात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मणिपूर प्रस्नाचेर विधानाची मागणी करताले. लोकसभा अध्यक्षांनी प्रस्नवर चलोवपाचो यत्न केलो पूण बोवाळाक लागून लोकसभेचें कामकाज पुराय दिसा खातीर स्थगीत करचें पडलें. राज्यसभेत अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी मणिपूर हिंसाचाराचेर आनी हेर प्रस्नाचेर विरोधी पक्षांनी हाडिल्ल्या स्थगिती सुचोवण्याक मान्यताय दिली ना. विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी मणिपूर प्रस्नाचेर चर्चा जावची आनी ह्या विशयाचेर प्रधानमंत्र्यांचें उलोवप जावचें अशी मागणी केली. उपरांत असंतुष्ट विरोधी पक्ष वांगड्यांनी सभागृहांतल्यान वॉकआउट केलें. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधी मंडळान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन तांकां एक निवेदन सादर केलां. ह्या निवेदनात तांणी राष्ट्रपतीक प्रकरणात लक्ष घालून बेगिनात बेगीन ह्या वाठारांत शांतिकाय प्रस्थापीत करची अशी मागणी केल्या. तशेंच पिडेस्त लोकांक न्याय मेळोवपा खातीर यत्न करचो अशें निवेदनात मागणी केल्या. ह्या निवेदनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सुरू आशिल्ल्या लोकसभा कारभारा वेळार मणिपूर मुद्द्याचेर उलोवप करपाचेर राष्ट्रपतींनी दबाव घालचो अशी मागणी केल्या. गुजरातच्या गांधीनगरात आयज सावन बायलां सशक्तीकरणाच्या विशयाचेर G20 देशांच्या मंत्रीस्तरीय संमेलनाक सुरवात जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चलचित्रा वरवीं दिल्ल्या संदेशांत ह्या संमेलनाची सुरवात जाली. जर पुराय संवसार जलवायू परिवर्तना आड झगडटा, वाडट्या गरमी आड झगडटा आनी सेगीत उदरगतीच्या वाटेन जर चलत आसा जाल्यार हें एक महात्मा गांधीजींच्या सरळ जिणे पद्दतीचें बेस बरें उदाहरण आसा आनी आमी हें गांधींच्या आश्रमांत पळोवपाक शकतात अशें ह्या वेळार दिल्ल्या संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. The whole world is talking about climate change, global warming, and urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance, and equality. I'm sure you will find it inspirational. म्हाल आनी सेवा कर म्हळ्यार GSTच्या आयज जावपी परिशदेंत ऑनलायन गेमींग आनी कॅसिनोचेर 28% कर लागू करपा खातीर पुरवण मोल थारावपाच्यो पद्दती निश्चित करपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणा खाला राज्यमंत्र्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या बसकेंत हो निर्णय जातलो. ही बसका आभासी प्रणाली वरवीं जाता. 11 जुलयाक जाल्ल्या ह्या परिशदेच्या निमाण्या बसकेंत ऑनलायन गेमींग कॅसिनो आनी घोड्यांच्या सर्तींत लागपी बाजींचेर 28% कर लावपाक मान्यताय दिल्या. देशांतली रस्तो येरादारी दिसान दीस सुदारत आसा.
रस्त्याचे जे जाळे तयार जाला तातूंत जे प्रवासी प्रवास करतात तांकां ताकतिकेच्या वेळार संपर्क सुविधा बेगिनात बेगीन मेळची ह्या खातीर 4G आनी 5G तंत्रगिन्यान आशिल्ले टॉवर उबे केल्यात आनी खंयचोय ताकतिकेचो संदेश रस्तो येरादारी कार्यालय वा संबंधीत यंत्रणा कडेन पावच्या खातीर दूरसंचार विभागा कडेन ताळमेळ आसप गरजेचें आसा. बेगीनूच पुराय देशात बॅरियर फ्री टोल बूथ सुरू करपाचेर सरकारान भर दिला अशें केंद्रीय मंत्री VK सिंग हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. जहाँ पे जो भी हमारा रोड नेटवर्क है उसके ऊपर कई हमें चीज़ें चाहिए. हमने यात्रियों के लिए इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था की है. कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए खबर चाहिए हमको जो यात्री जो जा रहे हैं उनकी सुविधा देखनी है. तो इन सब को देखते हुए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा तालमेल हो. आज हमने टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात इसलिए की कि बताने के लिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है. आज अगर आप रोड पे चलते हैं और आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं बिना रूल को ब्रेक किए तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है. पायलट हम चला रहे हैं. वी वांट टू बी श्योर कि जब हम इसको रोल आउट करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और अधूरा काम ना हो. तो इसलिए 2 जगह पर हम पायलट चला रहे हैं. इनपुट्स आ रही हैं, कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है, क्या चीज़ और उसमें ऐड करनी है क्या चीज़ नहीं ऐड करनी. और हमें आशा है कि होपफुली बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर वी शुड बी एबल टू रोल इट आउट टोटली. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद इंदू नि हाओ सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत. मुई nous इंडिया sommes l'Inde 是印度 नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती मुंग हिंदियान सलाम हिंदुस्तान. We are India. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. ह्या लहानशा विसवापर्यंत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राज्याच्या अबकारी येणावळीत वाड जायत आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार क्रूज सिल्वा हांणी कॅग रिपोर्टाच्या संदर्भात एक प्रस्न उपस्थित करून अबकारी येणावळीत अपहार केल्ल्या प्रकरणातल्या अधिकाऱ्यांचेर कितें कारवाय केली असो प्रस्न उपस्थित केल्लो. ताची जाप मुखेलमंत्र्यांनी दिली. स्पीकर सर, पयलो विशय त्यांनी कॅग रिपोर्टाचो विशय काढला. रिगार्डिंग द कॅग रिपोर्ट आमी 100% क्लॅरिफिकेशन ताका दिवपाक जाय तितकें दिलां. कॅग रिपोर्टान मेन गजाल जी सांगल्या म्हणजे मेन जो लॉस जो दाखयला फ्रॉम 2014 टू टील डेट इट इज अ 7.59 crores म्हटला स्पीकर सर. स्पीकर सर, मेनली इट इज अ नॅशनल लॉस विच इज अन कॅग रिपोर्टाच्या प्रमाणे म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या एक्सायज पॉलिसीन इट इज अ वेस्टेज लॉस वो नाशिल्लो आनी तो कन्सिडर केल्या उपरांत जाता हो मेजर लॉस ह्या हितूर दाखयल्लो आसा. आमी प्रत्येक क्लॅरिफिकेशन जे आसा एनफोर्समेंट सेल घातला, बाकीचे जेंच्यो ट्रान्सफर्स करपाक जाय केला. इट इज नॉट दॅट वी हॅड डन द एनफोर्समेंट सेल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हे सगळें करून आमी क्लॅरिफाय केला आनी हुवेवर म्हणजे 4 ट्रान्सफर म्हणून आमी बाकीच्यो सगळ्यो ट्रान्सफरी जी आसा रिलेटेड त्यो सगळ्यो केल्ल्यो आसा. आनी कंपॅरिजन टू डॅट आमी जर पळयता आसत जाल्यार एक्सायज रेव्हेन्यू कलेक्शन वीच इज इन्क्रीज्ड बाय दीस इयर वीच इज एन 10.46% आमचो इन्क्रीजूय जाल्लो आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर मद्य विक्री केंद्र हे देशाच्या हेर विमानतळा प्रमाण दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्यांचें लक्ष ओडिल्लें. सगळ्या एअरपोर्टांचेर म्हाका दिसता रिटेल शॉप्स अवेलेबल आसा. खंयसरूच रिटेल शॉप ना अशें ना. त्या ते एअरपोर्ट म्हटलो काय रिटेल शॉप थंयसर येतात स्पीकर सर. आता हे रिटेल शॉप्स एखाद्या जर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जर मागले आसत जाल्यार रिटेल शॉप दिवपाक कांयच हरकत ना. जे रुटीनली प्रॅक्टीस म्हणून सगळी कडेन एअरपोर्टाचेर 100% एअरपोर्टांचेर आसा.
शिवोली, सडये, मारणा ह्या गावांनी तिळारी कालव्याचे उदक नियमित मिळचे ह्या खातीर येता त्या ऑक्टोबर नोव्हेंबर मेरेन काम सुरू करतले अशी जाप उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी विधानसभेत दिली. शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांणी ह्या विशीं सरकाराचें लक्ष वेधिल्लें. स्पीकर सर, बाय डिलायलाचो प्रश्न जो आसा तो लेफ्ट बँक कॅनल तिलारी साकून जो येता आनी कलंगुटाक सोंपता त्या कॅनलाचेर खुबशे शेतकारी आपली शेती करतात, बागायती करतात. तर तांचो शिवोली आनी सोडिया जो गांव आसा ह्या गांवांत सादारणशी 205 हेक्टर जमीन जी लागवडी खातीर म्हणजे शेती करपाक जाता. आतां कॅनलाक लिकेज आशिल्ल्या कारणान, सिपेज आशिल्ल्या कारणान फाटल्या काही वर्सांक थंय लोकांक शेती करून येवना, कारण शेतांत उदक भरतालें. आनी म्हणून जेन्ना ही गजाल म्हज्या नजरेंत हाडली तेन्ना इमिजिएटली ताचेर एक्शन घेतिल्लें आसा. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरांत हे कॅनलाचे रिपेर वर्क सुरू जातले. ह्या वर्साक 2023 ताजी पयली 11 तारखेक आमची विधानसभा 10 तारखेक सोंपता. 11 तारखेक हांव स्वता थंय येतलो पळोवपाक की एखादी पायपींग करून म्हणजे कॅनलाच्या बदलाक पायपींग करून जर प्रोवायड करपाक जाता जर जाय तर तेंय पळयता. पूण बी शुअर दॅट बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबर द वर्क विल स्टार्ट. ओके. राज्यांतले वाडट्या अपघातांक आळोबंद घालपा खातीर सरकार जायते यत्न करता. धोकोदायक पद्दतीन वाहन चलोवपी 4175 चालकांचे परवाने निलंबीत केल्यात. वाहन चालकांनी जतनायेन वाहनां चलयलीं जाल्यार हे अपघात उणे जातले. लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर सरकार प्रतिबंधात्मक उपाय येवजिता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी वाडट्या अपघाता विशीं हुस्को उक्तावपी प्रस्न उपस्थित केल्लो. ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिली. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स कितें कितें घेवपाक जाय. एक इज एड्युकेशन. आमकां वेगवेगळ्या मार्ग ही संस्था खूब बरें काम करी. एड्युकेशन म्हणजे हाय सेकंडरी स्कूल लेवलाचेर गायड करपाचें काम करताले. दुसरें आमी प्रिव्हेन्शन जे घेवपाक जाय इट इज एन आमचे PWD डिपार्टमेंट, ज्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ज्या ज्या जाग्यार वायडनींग आसतलें, थंयसर बॅरिकेटींग आसतलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिग्नल्स आसतली, हे सगळें टायम टू टायम आमी वेगवेगळे फावटी करीत आसा. लॉ एनफोर्समेंट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय आमी करीत आसा. रिसेंटली फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं आमी तिनूय डिपार्टमेंटाची मेळोन आमी पब्लीक इंटरेक्शन मिटींगूय घेतलेली. तांची वेगवेगळी सजेशनूय आयली आनी अकॉर्डिंग टू द हायकोर्ट हे मॉनिटरूय करता. आनी ताज्या प्रमाणे आमी वेगवेगळ्या गोंयांतल्या सगळे वेगवेगळे NGO सगळे जाण आयले. स्पीकर सर, पयले फावटी अशा पद्दतीन पब्लीक NGO इंटरेक्शन विथ द गव्हर्मेंट मेनेजीस प्रकारांतून आमी घडोवन हाडलो. आमकां खबर आहा लोक येवन आमकां वेगवेगळे कितें कितें उलयतले, पब्लिकली उलयतले. होल डे आमचो PWD मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थंय तेंच्या बरोबर बसलो, ती सगळी सजेशन्स घेतली. ताजेर आमच्यो कंटिन्युअसली मिटिंगूय सुरवात आसा. थोड्या सजेशनाचेर आमी एक्टूय केला. 100% एक्ट जावंक ना अजून पर्यंत, पण जी सजेशन्स आयल्या तेजेर आमचे एक्ट जावप सुरू आसा. तुम्ही म्हणटा त्या प्रमाणे जी सजेशन्स आसा तेजेर आमी एक्ट जाता. इन फ्युचर ऑल्सो अशा पद्दतीचे एक्सिडंट एवॉयड जावचे म्हणून जी सजेशन्स वॉटेवर म्हणजे MLA कडल्यान आयल्या किंवा पब्लिका कडल्यान आयल्या तेजेर आमची तिनूय डिपार्टमेंटां जी आसा ही वर्किंग करीत आसा. राज्यांतल्या प्रवाशांक आनी खासा करून विद्यार्थ्यां खातीर प्रवास सुविधा बरी मेळची हे खातीर येरादारी खात्यान म्हाजी बस, गोंयचो पात्रांव ह्या सारख्या येवजण्यांक चाली लायल्यात. बस स्थानकांचें आर्विल्लेकरण करपाचें काम लेगीत हातांत घेतलां अशी स्पश्ट जाप येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी काल सांजे उसरा राज्य विधानसभेत दिली. पंचायत, उद्देग आनी येरादारी खात्याच्या पुरवणी मागण्यांचेर जाल्ल्या चर्चेक मंत्री मोविन गुदिनो हांणी जाप दिल्या. Speaker sir, as I said, under the smart city 48 buses are coming, so I will ensure that it also connects the Goa University. Bus standaचे सगळे खबर आसा what is the condition. Your MAPSA also, you are aware yourself how much I have tried. PPP that will not work. I went to the Honorable Union Minister Mr. Nitin Gadkari. तेणे म्हाका सांगले don't do anything. We will do a PPP between government to government, Goa government and the central government. He assured me I will convert all your bus stands into bus ports. It will look like a lounge. I am happy to inform this august house that tomorrow more than 100 more such Goincho taxi patrao scheme. We are giving 100 youth from all over Goa. In Dabolim we will be handing over the cars. Not only that, Speaker sir, Goa Miles is going certain steps ahead. Several drivers they are sending to just for them to have knowledge to Dubai
certain of them they are sending who have been good performers to Singapore to see how the taxi business runs, how people are courteous, how good is the system. And tomorrow they are going to be there. More than 20 people are going to be awarded by them. बरे अनुवादक मेळनात ह्या खातीर सरकारी राजपत्र राजभाषा कोंकणींतल्यान वितरावपाक आडमेळी येतात. सरकार हे खातीर यत्न करीत आसा. कोंकणी बरयात, कोंकणी वाचात ही सरकाराची भूमिका आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कोंकणी विश्व संमेलन गोंयांत जावचें हे खातीर सरकार यत्नशील आसा. कोंकणी भवन बांदपाक सरकार फुडाकार घेता अशें मुखेलमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगलें. फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशयाचेर प्रस्न विचारिल्लो ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. स्पीकर सर, हातूंत खुबश्यो डिफिकल्टीज आसा. एक म्हणजे आमकां जे सारके ट्रान्सलेटर जे जाय पळय न्ही ते ट्रान्सलेटर अजूनय बी आमकां मेळना, हांव मान्य करता. स्पीकर सर, ताच्या खातीर म्हणजे आमी तो मागीर म्हणजे इट इज एन ऑटो ट्रान्सलेशन जर जायत जाल्यार तितून खूब मोठ्यो मिस्टेकी ज्यो आसा पळय न्ही ऑटो ट्रान्सलेशनान आसा. त्या खातीर म्हणजे आमी एक्चुली तेजी सुरवातूय केल्ली सोशल मिडियाचेर प्लॅटफॉर्म वापरपा खातीर. आनी स्पीकर सर, हांव म्हाज्या म्हणजे खुद्द सोशल मिडियाचेर आमी एकदां घातलें की कोंकणींतल्यान आनी तेजे वाचतल्याक ते इंग्लीश दिसता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी जरी म्हटलें की इट इज एन बरो मरे इतकें जरी म्हटलें जाल्यार गूड डॅड हे तेजें ट्रान्सलेट जावन इंग्लीश वाचतलें. म्हणजे हांव कोंकणींतल्यान बरयतलो, फुडल्या वाचतल्याक ते इंग्लीश ट्रान्सलेशन येतलें. बरो मरे हे गूड डॅड. स्पीकर सर, आमी तेकाच लागून तर कोंकणी विश्व संमेलन आमी गोंयांत ऑर्गनायजूय करता आनी आमचे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट हे खूब एक्टिवली काम करपाक लागला. कोंकणी अकादमीक आतां आमी नवीन जागेर स्थलांतरीत केला आनी त्या इन फ्युचर कोंकणी म्हणजे भाशा भवन बांदपाची आमची तयारी आसा. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. मरहबन इलल हिंद. इंदू नी हाव. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मैं Nous sommes là. 我们是印度。 नहनु हुनूर इंडिया. माँ हिंदी हस्ती हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. We are India. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV, and number 2 on Free Dish. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पणजे ते रायबंदर मजगती पोर्तुगीज तेंपावयलो आशिल्लो कॉज वे म्हळ्यार इतिहासीक दायज जावन आसा. ताची जतनाय आनी संवर्धन करपा खातीर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण म्हळ्यार ASI हांचे कडेन संपर्क सादतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी विधानसभेत दिली. 0 वरांत कृष्णा साळकर हांणी ह्या विशीं सरकाराचें लक्ष वेधिल्लें. ताचेर मंत्री काब्राल हांणी निवेदन दिलें. स्पीकर सर, हांवें सांगलां आमी करता. एक्चुअली हो आमी विशय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आमी बरयल्ले कित्याक इट इज आर्कोलॉजिकल सायट आनी तेंचे गायडन्स आमी म्हाका 2-3 पत्र आमचे PCN आमी बरयल्ले पूण आजून तेंचो रिस्पॉन्ड येवना. हांव असेंब्ली सेशन जावन हांव पर्सनली इंटरव्यन करता. इन केस ते जर ते आमकां काय असिस्टंट दिना हांव CMकूय इनवॉल्व करून तांकां सांगतलो. पूण स्पीकर सर, एका 1632 आर्कोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आहा आनी तेका कशें दवरप आनी कशें कन्जर्व करून दवरप हेका आमी बरे रिनावंड आर्किटेक्ट घेवनूच ते आमी फुडें वयतले स्पीकर सर. आनी हेजे खातीर जे गोश्टी आमचे ऑनरेबल MLAन सांगता हेचेर आमी लक्ष घालून जे भुरग्यांक त्रास जाता आनी कितें जाता तेजेर लक्ष घालया सर. राज्य पोलिसांच्या पिंक फोर्स फाट्याकडेन 88 कर्मचारी आसात. गरज पडल्यार राज्यातल्या सगळ्या तालुक्यांत पिंक फोर्सचे फाटे सुरू करपा खातीर सरकार यत्न करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. आरजीचे आमदार विरेश बोरकर हांणी ह्या विशीं उपस्थित केल्ल्या प्रस्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिली. स्पीकर सर, एक म्हणजे आमचो ऑल टुगेदर 88 स्टाफ आसा म्हणजे पिंक फोर्साक तेकोन 27 मेल स्टाफ आसा, ड्रायव्हर ते. रायट म्हणून म्हटलें हांवें 88 स्टाफ आसा ऑल टुगेदर, स्पेशली वीच इज फॉर द पिंक फोर्स.
स्पीकर सर हाजेर आमकां एक म्हणजे आमच्या हेर कंट्रोलाक आमच्या कंट्रोल रुमाक एखादो कॉल आयलो व्हॉट्सॅप आयलो काय डायरेक्टली जे आसा इन्स्ट्रक्शन आमच्या पिंक फोर्साच्या गाडयेक वता आमची पिंक फोर्साची गाडी थंय वता म्हजे कडेन आत्तां म्हणजे व्हॉट्सॅप नंबर आनी येतो एक्चुअली डिजन 101 आसा स्पीकर सर ताच्या व्यतिरिक्त आमचो व्हॉट्सॅप नंबर आत्तां म्हाका याद ना किंवा आमी पॅनीक नंबर जो इट इज 112 इट इज एन एमर्जन्सी नंबर 112 हाजेरूय कॉल केल्या उपरांत डायरेक्ट पिंक फोर्साचो आसा पळय न्ही मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम विदीन 10 मिनिट्स ज्या जाग्यार आसा आमची गाडी जी आसा ही पिंक फोर्साची गाडी अदरवायज एमर्जन्सी व्हेकल जी आसा ही 112 डायल केल्या उपरांत थंयसर पावता आनी वॉट एवर द एसिस्टंट आमच्या पिंक फोर्सा कडल्यान किंवा पुलीस फोर्सा कडल्यान दिवपाक जाय ते कन्सर्न हेका मेळटा. आणि ही आता एक असा महत्वाची सुचोवणी. हॅलो गोंयकारा ही मानादीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचो आस्पाव आशिल्ली फोन इन कार्यावळ येता त्या शुक्रारा म्हळ्यार 4 ऑगस्ट 2023 ह्या दिसा चालू आशिल्ल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना खातीर प्रसारीत जावची ना हाची पळोवच्यांनी नोंद घेवची. आनी आता मुखार 3 मिलिटरी ट्रेनिंग रेजिमेंटा अंतर्गत प्रशिक्षण दिल्ल्या 1422 अग्निवीरांची पासिंग आउट परेड सिग्नलमॅन MK शर्मा शौर्य चक्र परेड मैदान नावेली कॅम्प हांगा जाली. ह्या ट्रेनिंग परेडीचे समीक्षण 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटराचे कमांडंट ब्रिगेडियर अरविंदर सिंग सौनी हांणी केलें. ह्या पासिंग आउट परेडींत तरणाट्या अग्निवीरांनी वेगवेगळ्यो कवायती केल्यो. ह्या परेडीचें परीक्षण अधिकाऱ्यांनी दर एक प्रशिक्षण गटाचे बारकायेन परीक्षण केलें. उपरांत प्रशिक्षण विशयाक उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या खातीर अग्निवीर सूर्यप्रकाश के, अग्निवीर करण सिंग आनी अग्निवीर दीप नारायण सिंग हांकां इनामां भेटयलीं. जाल्यार अग्निवीर राजकुमार, अग्निवीर अभिषेक पुंदीर आनी अग्निवीर गुरव निखिल भीमराव हांकां उत्कृष्ट खेळा विशयक कामगिरी केल्ल्या खातीर इनामां भेटयलीं. ह्या वेळार उलयतना परीक्षण अधिकारी ब्रिगेडियर अरविंदर सिंग सौनी हांणी अग्निवीरांनी खर प्रशिक्षण पुराय केल्ल्या खातीर आनी वेगवेगळ्या विशयांत उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या खातीर तांकां परबीं भेटयली. 24-31 दिसंबर 2022 में जब आए थे इधर 1 जनवरी से कोर्स शुरू हुआ और आज इस हफ्ते 5 अगस्त को आपका 31 वीक खत्म होंगे. ये आपका पहला पड़ाव है जो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो पहला और हमेशा ये याद रखना है कि आप सोल्जर हैं और सोल्जर के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंस है, कभी ना करने वाला हौसला वो जुड़ा हुआ है. मुझे पक्का यकीन है कि जब आप यूनिट में पहुंचेंगे मुझे पॉजिटिव और बहुत अच्छी फीडबैक मिलेगी और इसके लिए आप सब इंडिविजुअली इस चीज को आगे बढ़ाना है. पासिंग आउट परेडी उपरांत खोस उक्तायतना अग्निवीरांनी आपल्या प्रशिक्षणाविषयी अधिक माहिती दिली. अग्निवीर राजकुमार कुशाल महेंद्र सिंह, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और 3DTR में ट्रेनिंग किया सर. तो 3DTR में बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हुआ है, हमारा एडवांस ट्रेनिंग हुआ है. उसमें हमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है. उसमें हमें बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रिल सिखाया गया है. हमारा एडवांस ट्रेनिंग में बहुत कुछ पढ़ाया गया और बहुत कम समय में हमारी बहुत सी चीज़ें कवर की गई है. और ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ मिली है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हमें अवेलेबल होता था. ब्रेकफास्ट हमें बहुत बेहतरीन मिलता था और बेहतरीन तरीके से हमारे गेम्स कंडक्ट किए गए. और हर वीकली हमें एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ वगैरह का ये फैसिलिटी सर अवेलेबल थी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में. और BMT में सर हमने BMT किया है. एंड देन बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिकल फिट और स्ट्रेंथ हमारा इम्प्रूव हुआ है. सब चीज़ें हमारी इम्प्रूव हुई सर. और हमारे कोर ऑफ सिग्नल के प्रति मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि मैं इस कोर ऑफ सिग्नल ज्वाइन किया सर. और मैं इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करता हूँ सर. मेरा नाम हरियाणातल्या नुहू वाठारात जाल्ल्या हिंसाचारात घुसपल्ल्यांचेर खर कारवाय करतले अशें हरियाणाचे मुखेलमंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी सांगलें. ह्या हिंसाचारात लुकसाण जाल्ल्या संपत्तीचें मूल्यांकन करतले आनी तांची योग्य ती भरपाय करपाचें आश्वासनय मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. लोकांनी पोर्टला वरवीं आपल्या संपत्ती विशयक लुकसाण
जाल्ल्याची माहिती दिवपाचो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. एसेट्स जो दुकानें हैं तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है. अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया. इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें. और बात हिंदी चित्रपट सृष्टीतले नामनेचे कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाय हांणी मुंबय लागसारच्या आपल्या स्टुडियोत आत्महत्या केल्ल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ते 56 वर्स पिरायेचे आशिल्ले. देसाय हांकां 4 फावट राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार फावो जाल्यात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लगान, हम दिल दे चुके सनम ह्या सारकिल्ल्या सिनेमांचे उत्कृष्ट कला दिग्दर्शन केल्ल्या खातीर तांकां हे पुरस्कार फावो जाल्यात. तांकां 2 फिल्मफेअर आनी तितलेच स्क्रीन आनी 4 आयफा पुरस्कार फावो जाल्यात. देसाय हांणी कौन बनेगा करोडपती ह्या रियलिटी शोचे कला दिग्दर्शन केल्लें. तांणी बालगंधर्व आनी राजा शिवछत्रपती ह्या सारकिल्ल्या मराठी चित्रपट आनी टीव्ही धारावाहिकांचें दिग्दर्शन केलां. आनी आतां वचुया खेळा मळार. भारतान वेस्ट इंडिजच्या पंगडाक निमाण्या दिसा एका दिसाच्या खेळांत 200 धांवड्यांनी तांकां हारयले. ह्या जैता उपरांत भारतान ही खेळामाळ 2-1 अशी जिखल्या. ह्या खेळांत फलंदाज शुभमन गिल, ईशान किशन आनी संजू सॅमसन हांणी उत्कृश्ट कामगिरी केली, जाल्यार गोलंदाज शार्दूल ठाकूर हांणी 4 गडे बाद केले. ऑस्ट्रेलियन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताच्या आकर्षी कश्यपा हिणे उपांत्यपूर्व फेरेत प्रवेश केला. पहिल्या फेरेत तिणे मलेशियाची खेळगडी गोहजिन वेई हिका 21-15, 21-17 अशा सेटांनी हारयली. दादल्याच्या एकोड्या गटात प्रियांशू राजावत हो दुसऱ्या फेरीत पावला. ताणें ऑस्ट्रेलियाच्या खेळगड्याक 21-12, 21-16 असो हारयलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मणिपूर हिंसाचार प्रस्नावेल्यान राज्यसभा आनी लोकसभा पुराय दिसा खातीर जाली स्थगीत. विरोधी पक्ष वांगड्यांनी केलें वॉकआउट. विरोधी पक्ष वांगड्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची मणिपूर हिंसाचार प्रकरणांत घेतली भेट. प्रधानमंत्र्यांचेर हे विशीं सभाघरांत उलोवप करपाचेर हाडचो दबाव केली मागणी. गुजरातच्या गांधीनगरात आयज सावन बायलां सशक्तीकरणाच्या विशयाचेर G20 देशांच्या मंत्रीस्तरीय संमेलनाक जाली सुरवात. प्रधानमंत्र्यांचे आभासी प्रणाली वरवीं जालें उलोवप. राज्याच्या अबकारी येणावळीत वाड जायत आसा. मुखेलमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली माहिती. कोंकणी विश्व संमेलन गोंयांत जावचें हे खातीर सरकार आसा यत्नशील. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.